Cia, Somestra da Pasot, Bagian Onka Marecha, Katawin kalsa marifat, aun tuka beteta, प्रत्येक जाऊन मागण्याच्या आपसला त्याच्या बसत आणि पाप साहेबान या महिन्यात दाखवून दिले हृदय पसोत हे सर हांव तुका पेटयता सर तुझे पसोत हे जेजूच्या बोपयत काळसा हे जेजूच्या देव काळसा तुझे रास येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्या आणि बऱ्या करण्या मेळची सर शिक्षा माफी जोडो हांव खुशी उरता सम्या जिजो तुझ्या भोव देवी काळजाचे ससाय राकमच्या भोव बगेन पाप साहेबाक सात तका उसवाड गटाय आणि बुजावन म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्घ्य दिता अंतस्कर नमस्कार करता ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें उपकार आसताय क्रिस्तांव केलंय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलंय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा म्हजो आत्मा म्हजी कोड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजी शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता तुज्या आवडा मना म्हज्या बदकाच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या आपण्या बसून पक्षी म्हजी समेज पदका तुज्या बदक्याची कपळत कर देवा पवित्र आत्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पदक्याची कपळत कर म्हाका पदक्या बक्षी भारताचे विधान सरस्परा देवा तू एक असते आणि एका देवा तरी एक सण बापूत आणि पवित्र आत्मा म्हण हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनीस करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सतां आनी कातोलीक पळय सभा शिकयता ती स सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं ससनीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती बुडापी केल्या तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या भवार्थान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन भरोसाचे विधान सरस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बोगसणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सूख जडटलय म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सत पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सरूच तूं प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं वरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख करता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करना म्हूण आनी पदकाचे समय सुटयतले म्हूण ती निचेव करता आमेन नमारण्ये काकुळतीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेश येवेची बाळका ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता तर तूं आमची शिकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मुगाळी हे दलोबी हांव कुवारी मरये भगवान देवाच्या मैया बसवण्या तिकर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फोव जावचे खातीर मोरी एक समर्पण तुजरणये म्हजे मये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच जाव नासतना हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी ओस म्हळ्या बरी निष्कळपण जोडो मागणे हे मरिये पाप कनतल्या तुझ्या गसम मैफात कर म्हजी कुण निष्कळ जातलो भगेव नमामरे कृपेमरले सुमतिजे संगता श्रामित तोस देवणी सदैव फॉलची गुशे जिसो मगेन मरे देवाचे मे अमपे गत विनती कर तानमच्या मरणाच्या रामेन हे मरिये पाप कनतल्या तुझ्या मैफात कर म्हजी कुण निष्कळ जातलो भगेव समेच्या बुड्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी गर्भीत झाले नमामरे कृपेमरले सुमतिजे संगता श्रामित तोस देवणी सदैव फॉलची गुशे जिसो मगेन मरे देवाचे मे अमपे गत विनती कर तानमच्या मरणाच्या रामेन
आपले समेची साकर तुझ्या स्वतःप्रमाणे मुझे ते जाओ नमाम्रे कृपेंबरले समृद्धीचे संगत आश्रमित तोच देवणी सदैव फॉल्स कुशे जिसो भगवान देवाचे मी अमाप्य करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन आणि देवसो पोत मुनिसलो आणि आमच्या मध्ये जियलो नमाम्रे कृपेंबरले समृद्धीचे संगत आश्रमित तोच देवणी सदैव फॉल्स कुशे जिसो भगवान देवाचे मी अमाप्य भगवान देवाचे मैया मपसवनती कर ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी आमच्या गती माग्या येसूया आवड्याचे तुझ्या पुतान ख्रिस्तान शपथ केल्या तुझी कृपा महिमा पाणी पुत्र आणि पवित्र साधू सतांचं दान सर्वत्र आमेन महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र साधू सतांचं दान सर्वत्र आमेन महिमा पाणी पुत्र आणि पवित्र साधू सतांचं दान सर्वत्र आमेन देवगल्या देवगल्या बड्या मुझे रखिया सरकी दे मक दिलाय तुझे तबे मुझे मौत चढ़ाए सकर संभाल चले आमेन ससना सविशोधी तंकाई सम्या अनंत प्रकाशन चेल्पगली समदन ते विषय आमेन मोरी देवाचे मैये अमावस्या विनंती कर पप्पाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन Page number 13, Adimuru. नोवेनासो सातवो दीस आयसो आयच्या नोवेनास आनी ह्या मिसाक तुमकां सगळ्यांकी मोगाचो स्वागत पाठयता हे मीस दिलां देवादीन लॉरेन्सोस ताच्या जल्माचो दीस आनी हे मीस दिलां ताच्या आत्म्या खातीर कविता डिसोसा आनी कुटाम साम ब्रिजीत वाडो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो
आज आमी शिक्षकांचो दीस आचरण करता. देवाक अर्घ आमी दिवया आमच्या शिक्षकां खातीर. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तांचो पात्र विशेश जावन आसा. आज आमच्या जिणेंत असल्या एका पावंडाक आमी पावल्या जाल्यार खंडी जावन आमच्या शिक्षकांचो मोठो आनी व्हडलो तो पात्र आसा. देखून आमच्या शिक्षकांचो उडास करया. आमच्या पयल्या क्लासींतावन वा LKGंतान कोणें पूर आमकां शिकाप दिलां शिकयलां त्या शिक्षकांचो उडास करया. जर ते जिवंत आसात तांकां आयचे दीस आमी विश करया. हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. एक WhatsApp मेसेज की वा एक फोनाचेर तांकां आमी उल्हास पाठोवचें. कोण आमची शिक्षकां अंतरल्यान तांचो उडास करया. ताणें कितें बरें आमकां शिकयलां तें आमी नियाळया आनी तांच्या आत्म्या खातीर मागया. आनी आमच्या घरांत आसात व्हडलीं शिक्षकां तीं जावन आसात आमचीच डाडा आनी मम्मा, आमची आवय बापय. ह्या शिक्षकांचें ऋण आमी केन्नाच फारीक करूं जावचें ना. देखून विशेश जावन आमच्या शिक्षकां खातीर मागता आसतना आमच्याच जल्मदातारां खातीर, आमच्या डाडा खातीर, मम्मा खातीर, आमच्या मांय खातीर, आमच्या बाबा खातीर मागया. कितें सकडी तांणी तांच्या त्या त्यागाच्या सॅक्रिफिसाच्या बऱ्या मनाच्या जिणये मरिपात आमकां दिलां तें आमी नियाळया. तांच्या खातीर देवाक अर्घां दिवया आनी तांकां आयचे दिसाचे सुभाशे पाठोवंक आमी विसरोवचें नाका. सांगात आज भारतांत आमी मान करता भगवंत मदर तेरेसा कोलकाताची. आमकां सगळ्यांक मोगाची ती आमच्याच काळाची आनी आमच्याच गांवांतली, आमच्याच भारत देशांत तिची सेवा. आमी जाणाव ती लोरेटो कॉवेंतांत एक धार्मीक भयण जावन आसतना आनी कलकत्ता थंयसर एक शिक्षकी जावन वावुरता आसतना ती TB मरिपात कश्ट जाता. आनी ह्या वेळार थोड्या चिकित्से खातीर दार्जिलिंगाक ती ट्रेनाचेर भयण करता आसतना तिका विशेष आपोवणें लाभता. दुबळ्यांचो, निर्गतिकांचो, सांडून घाल्ल्यांचो आसरो आनी आदार जावच्याक आनी तिच्या आपोवण्या भितरलें हें आपोवणें म्हणटा ती. आनी ह्या आपोवणें धैर्यान ती स्विकार करता. तिणें तिचो मिसां वावर सुरू करता आसतना खंडी जावन तिच्या लागीं कांय व्हडलें नातलें. तिच्या लागीं आसले केवल 5 रुपये आनी तिची म्हणली मनशां नातलीं. पूण सोम्याची ती आगाध सकत तिची ती आसली आनी तिचो तो निचेव आनी तिचो निर्धार तिच्या काळजांत तो तीर जावन आसलो. आनी आमी पळयता तिणें केल्लें तें काम खंडी जावन कोणाय वरी करूंक आसात. देखून आयच्या दिसा भगवंत मदर तेरेसाक आमी मान करता आसतना तिच्या जिवितांत तिणें केल्लो दुबळ्यांचो मोग, ल्हानांचो मोग, धाकट्यांचो मोग, तांची केल्ली ती सेवा कोणूच करची नात. असली सेवा आमी करच्याक आमी प्रयत्न करया. तिची तां प्रेरण घेवया. संगाताचो हो दीस जावन आसा आमचो आदलो बिसायब बिस्प बाजील साल्वादोर सोरोलो दीस. आमची देश आज असल्या एका उंचल्या पावंड्याक पावल्या जाल्यार कारण हो एकलो बिस्प. म्हज्या याजकी जिवितांत 6 वर्सां म्हाका तो लाभलो आनी हांवें पळयलां ह्या बिस्पान करचो तो वावर 29 वर्सां आमच्या देशेचें सुकाण ताणें हाती घेतलें आनी ताच्या त्या गवळीपणाच्या त्या वावरा वेळार आमच्या देशाची कितें गरज आसा तें दिवंक ताणें प्रयत्न केल्लें. दुसऱ्या वातिकान सभे उपरांत आमच्या देशाचें कसली बदलावण येवंक जाय की ती बदलावण येवच्याक तो वावरलो. आनी आज आमी पळयता भारतांत आमची देशेज मंगळूरची देशेज इतल्या उंचल्या पावंड्याक ती पावल्या जाल्यार बिस्प बाजील साल्वादोर सोजय कारण जावन आसा. थंय ताचोय उडास करया. ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. हें बलिदान नितळ काळजान भेटोवंक फुडें सरया. देवाचो आदार मागया. आमच्या पथकांचो उडास करून देवाचें बक्षणें मागून ह्या मिसाक तयार जावया. सांगाता म्हणया हांव पत्की सर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा कुर्सार तानेल्ल्या तुज्या पुताच्या मोगाक जाप दिवंक तुवें अवकारी भाग्यवंत तेरेजाक दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांची विशेष सेवेक आपयली तिच्या विनवणेन कश्टांच्या भावा भयणी थंय क्रिस्ताची सेवा करूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांब पावलान कॉलेजकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो तोच प्रतिरूप आदर्श देवाचें प्रथम जनीत सरस नामोदें ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसता ती आनी दिसानांतली सरस ना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली सर रचना जावचे पयलें तो आसलो सर वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात तो मस्त कुडीचे म्हणजे होवी सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवां जाल्ल्यांचें देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्त मारिफात समाधान स्थापीत करची कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सरसना आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण देवाचें उतर हे श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये उल्हासून ताची सेवा कर संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर सरेस परस देव म्हूण जाणा जाया तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव आमी तसो लोक ताच्या हिंडासो शेळयो श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर वाखाण स्तुतीये सवे ताच्या मंदिराच्या दरवाटांतल्यान अर्गां गितां सवे ताच्या आंगणान भितर सरा ताचो उपकार मांदा ताचें नांव हरसिया
श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर आमचो सरेस्पोर कितलो बरो ताची कृपा युगांतरा ताचे विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा श्लोक संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर उद्गार हांव सरेस्पर सबूजवाट बुणटा सोमी कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी फरिसेवांनी आनी शास्त्रियांनी जेजू लागीं विचारलें जुवांचे शीस तबळ उपास कर मागणें करतात आनी फरिसेवांचे शिसी तशेंच करतात पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगाता आसतना तुमी उपाशी घालशात वे होरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले उपरांत एक ओपारी तो तांकां सांगा लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुकाट पिंजून कुडके करिना तशें करीत बी जाल्यार नवें लुकाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात वायन पाजुरून वेता आनी सामडी पाड जातात तेका नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना पोरनोस बरो म्हूण तो म्हणटा देवाचे उतर ये पेज नंबर 99 99 आमची उपसी काम बापा मन आमचे अर्पिता दुका धन आमचे भेटयता तुका कांगे गे बापा धन आमचे उपसी काम बापा मन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका बाबा भयणीनो भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान
सर्प द्वेदार देव बापाक मानतात असले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नव्हे आकबसा देवा सुरेस्पर म्हणून सर्वेस्परा भगवंतू मग तेरेजाचो उडास करून आमी तुका भेटोवचो आमच्या कालत्या सेवेचो गौरव दयेन स्विकार कर. आनी ह्या गुटांत वांटो घेवन आमचें जिवीत माया मोगान पेटोवंक आनी आत्म्यांच्या सोडवणेच्या उर्बेन जोडोवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. यशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदी आसूं. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या तुज्या भक्ता तेरेजा पसोत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तो मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची.
तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अकिया प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर, भाग्यवंत मदर तेरेसा बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुजी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवारे.
दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. तुमच्या सगळ्यांक एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 174 174.
तुझे खरे पाटलावला जाया हांव भुकेलो म्हाका तुमी कांदिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आमचे दोळे दंपिया जेजूचे भोव मोगाळ हाजरपण ह्या घडये आमच्या काळजान भोगता आसतना हो आमचो जेजू आमकां हर एकल्यांक आपयता आमी सेवेची मनशां जावंक जेजून ताच्या जिवितांत लोकांची सेवा केली लोकांची सेवा करच्याक ताका एक टायम टेबल म्हणलें नातलें कोणी ताचे सरशीन आयिल्ल्या वेळार ताचें काळीज बिरमोतेन मोवाळटलें भगवंत मदर तेरेसान समाजेंत आसल्या ल्हानांतल्या ल्हानांची कोणाकच नाका जाल्ल्यांची सेवा केली तांकां ती बरवोसो जाली जायत्या मनशांक तांच्या जिणयेच्या निमाणेंती आसतना तांच्या तोंडार एक आसो तिणें हाडलो एक गौरवाचें मरण ताणें मरच्या परी तिणें पळयलें ती एक मनशां अपुरबायची व्यक्ती म्हणलें तें बोगाप तांकां तेणें दिलें आनी तसो संदेश तिणें पासारलो सोम्या परी मदर तेरेसा भशेन सेवा दिवची मनशां जावच्याक सोम्या लागीं आदार मागया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी घेतले पवित्र गोट संतोष परीत काळजान भाग्यवंत मदर तेरेसान दुबळ्यांतय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची केल्ल्या सेवेच्या मोगाचो उजो आमचे थंय वाडूं ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां भुरग्यांनी फुलांच्यो बश्यो काण घेवच्यो नोवेना कुमो करतल्यांनी मुखार येवचें नोवेनाचो 7वो दीस आज आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा
कुटुंबा भायर आनी परगांवांत आसचे कुटुंबाचे सांदे कुटुंबा भायर आनी परगांवांत आसचे कुटुंबाचे सांदे एकूटां म्हणटा आसतना खंडी जावन आमी सगळीं सांगाता जी येता पूण आमी पळयता आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांक तशें जियोंक साध्य ना कित्याक थोड्यांनी तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कुटुंबां भायर जियेचें पडटा आज आमची कुटुंबां बरीं जाल्यांत आज आमच्या कुटुंबांत आर्थीक प्रगती जाल्या खंडी जावन कुटुंबाचे सांदे परगांवांत तांणी मिनतेचें कश्टांचें आनी त्यागाचें काम केल्ल्यान हांगासरी थोडीं मनशां आसात परगांवांत जायतीं वर्सां जियेलीं परगांवांतलें जिवीत सुखाचें म्हूण आमी कोणेंय चिंतचें नाका आमी चिंतचें आसा एकलो परगांवाक गेलो फॉरीन गेलो थंयसर सगळीं ताका बरें मेळटा ना जावं पयलो सांबाळ चड मेळटा ताचे सांगाता ताची जबाबदारी ताचे कश्ट ताचे समस्या आनी विशेश जावन ताचें एकसुरपण तें भोगुल्ल्याक मात्र कळयत देखून आज असल्यांचो उडास करया कोण आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आसात काम करतात कुटुंबा खातीर त्याग सॅक्रिफायस करतात तांचे खातीर मागया सांगात आसा आज आमची आसा थोडीं युवा जाणां तांच्या शिकपाक लागून खंयसर एक हॉस्टेलांत वा PG जावन तीं आसात आनी थंयसरी ते तांचे दीस तितले सुलभायचे न्ही घरा वा कुटुंबांत आसल्यो संगती थंयसर नात हॉस्टेलांत वा तसलें फ्रिडमय ना स्वतंत्रय ना देखून ह्या सर आमच्या युवा जाणां खातीर आमच्या कुटुंबांत कोण परगांवांत काम करतात तांचो उडास करया तांच्या खातीर मागया देव तांकां विशेश आशिर्वाद दिवं दी तांचो त्याग सॅक्रिफायस तांची मेहनत आनी साधन देवाच्या बेसावांनी भरलेलें जावं दी म्हूण मागया आज आमकां सगळ्यांक स्नॅक्स दितात आमच्या फिरगजेची स्त्री संघटनाचे सांदे आमच्या फिरगजेची सोबायती जावन आसात तांच्या कुटुंबाचो सोबाय मात्र न्ही आज आमच्या फिरगज कुटुंबाचो सोबाय आमचें स्त्री संघटन देखून तांच्या खातीर मागया तांच्या बऱ्या मना खातीर देव तांचेर आशिर्वाद घालून मागून आमची मागणी आतां बापा समोर दवरया बापा तुझी सुवार्ता प्रगट करच्या पोवी सभेच्या सोमेस्त मिशनरीक सर रितीच्या वायटा विघ्नांतले राख सदांच ताका तुका विश्वासी रावून आपले मिसांव करूंक तांकां तुजे सक्तेन बर म्हूण मागता तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी सोमेस्त लोकांक एके रितीन पळोवंक आनी शांती स्थापीत करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शिकपा खातीर आनी दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर परगांवांत वावुरच्या सर्वांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आनी कामांत भद्रती दी वावरताचे कायदे पाळून तुका विश्वासी रावूंक तुज्या कृपेन तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उदार मनान दान दिवच्या माया मोगाचो गरजो सुदारसूंच्या परगांवांतल्या दानीक आनी विविध रितीच्या संघटनांक तांच्या वेव्हारांत आनी वावरांत जैत लाभूंक म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमजलच्या आमी समेस्तांनी एकामेकाक आदार दिवंक आनी पेल्याच्या गरजांक वावरूंक देशाभिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दोळे दंपून आमच्या एर गरजां खातीर मागया आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो मोती काडया मरी पात जेजूक आमी त्यो भेटोवया कोण आमच्या लागीं मागोंक सांगला
जो कोण भलायकी बरी नासतना आसात तसल्यांचो विशेष रितीन उडास करया. शिक्षकांचो दीस आज आमी आचरण करता आसतना सर्व आमच्या शिक्षकां खातीर तांच्या जबाबदारेच्या त्या वावुरा खातीर तांच्या खातीर मागया. ही सकट आमची मागणी जेजूच्या मागण्याक मेळोवन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाळूक मोरयेक मागणें. येसुवादीक मोरये, तुका देवाची आवय जावं निर्मिल्ल्या वरवीं तूं आमची राणी आनी मोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कुरपेच्या मात कार्यां पासून म्हजी कालती मागणी दयेन आयक. सर कुशींनी म्हजेर भार घालच्या अर्येका गरजांनी आनी चड करून आतां म्हाका दोसच्या सर कश्टांनी म्हजो पुरतो बरवोसो तुजे थंय दवरता. हे भाग्यवंत मोरये, तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या वरवीं आनी तुवें सोडूल्या पुण्या फळांक लागून तूं आजय म्हजे थंय काकुळदार म्हूण दाखय. तुवें वाणच्या आत्मीक भंडारांची सर आनी निरंतर वाणची देणी केदींच सोंपनान म्हूण दाखय. कित्याक देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत मेर नातलेली. तूं पाप करत नासतना गर्भ सामावलेल्या पयल्या घडयेतावन देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या आनी तुजे थंय वतलेल्या अपरिमीत कुरपे मरिपात हे सर्गींच्या राणये म्हजें मागणें दयेन आयक आनी हांव तुज्या काळजाचें बरेपण ससनाच्या ससनाक ओगळचेता. आमीन. दयाकन आयकात आयच्या नोवेना विशयंत पयलें. आयचे नोवेन आमी भायर थंयसर ग्रोट्टो मुखार चलोवन व्हरतले. हांव नोवेन जाल्या उपरांत 2 तरांचे स्नॅक्स आसात, तुमी ते स्विकार करचे आनी तें जाल्लेंच पवित्र सक्रामेंत हांगासर आमी आराधना दवरतले. हांव एक मोठवें गीत आमी गायतले आनी त्या उपरांत आमी 2 जाण ह्याच कुमसाराक बसलेले. पाटी थंयसर बाप पाऊल क्रास्ता कुमसाराक आसतलो आनी मुखार हांगासर हांव आसतलो. कुमसार जाल्या उपरांत हांगासर वयर येयात. येवकरीसांतला जेजू सरशीन रावून थोडो वेळ करसूंक प्रयत्न करात. कोण परा निमाणे आसात तांणी तिके रावचे आनी सक्रामेंताचो आशिर्वाद घेवन उपरांत घराब्याचें ही जावन आसा. आयची आमच्या नोवेनाची आनी कुमसाराची मांडावळ आमी गाव्यांक घेत सकट सांगाता मेळया. सकट सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एकया, मोरये ओगळसिया. ओडटा हितांनी सोद्या, फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गुंथया, आनी मायेक दिव्या. सकट सांगाता मेळया, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एकया, मोरये
या सोबीत फुलांची ओढा इतला निसुल्या फुला ऐकल्या तांसू एक मुकुट गुंत्या आणि मायेक दिव्या सकट सांगाता मेल्या सकट लागी सर्या आमचे ताळे एकर्या मोरी उगडसिया Ama कर बाळ बाळोक नोवेनाच्या या 7व्या दिसा हांगासराच्या आमा समेचेर तुजो आशीर्वाद घाल आमकां तुजे परी आनी सोम्या भशेन सेवेची मनशां कर आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत आनी भोव गरजेवंत मनशांक सेवा दिवच्यांत आमकां आदार कर आनी ह्या मरिपांत एकामेकाची दुखां पुसूंक आमकां गरजेचो आदार तूं दी आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुजो मोगाळ सर्गेचो आशीर्वाद वत हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्त आमच्या सोन्या मरिपांत Moriek ogolsia tikata varnia gayanti chesodo sargaras temboru Morie, o Golsia, Morie, tungeful parmoli, bosobit parsali. Etai maye uso Jesucha mogaso morie Golsia morie Sergincha disaso avrurtu ganaso distuka mamdita sandrmaye varnita Morie, o Golsia,
Moriye. एकामेकाचे माथे आणि भुजां नितळ करात. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या विविध गरजां खातीर 3 नामांनी मिऱ्यो सांगाता म्हणया. नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियामित तू सुदेव आनी सदवी फॉल ते गुसेचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियामित तू सुदेव आनी सदवी फॉल ते गुसेचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियामित तू सुदेव आनी सदवी फॉल ते गुसेचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. सांगाता म्हणया. नमारणिये काकुळतेचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवश्या तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी एवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता. अस्कार उस्कार सोड तुका आमी रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतेचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे घोशेतवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारीम भगवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर. मोगाळ पुता सोवे अवकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. मोंती सायबिणी सांप्रिचीत माये भगवंत कुर्साचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दसपणांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे सकाळांकी बरें मागता बरो दीस मागता. स्नॅक्स घेवचे आनी उपरांत भितर येवचें. थँक्यू.
चुकून गेली तुझे तरी ओढ म्हाका पयसरून सोडनाका पळय हांव दिशेळी तुका चुकून गेली तुझे तरी ओढ म्हाका पयसरून सोडनाका पळय सोम्या जेजू णव्वद आनी 9 शेळयांक त्या सरोवराच्या जाग्यार सोडून सुकून गेल्ल्या एका शेळयेक तूं सोदून गेलोय आनी आज ती शेळी हांव जावन आसा म्हाका तूं सोदून हांगासर आयलाय अरी एका दिसा म्हाका तूं सोदताय तूं इतलेंसा येताय हांवें तुज्या गोपांत आसा जय तुज्या वेंगेंत आसा जय तुज्या लागीं आसा जय सोम्या ही तुजी आशा आयच्या कुमसारा मरिपात फळां दी करूंक कृपा म्हाका दी हे बरें कुमसार जावंक सुटावें कुमसार जावंक म्हज्या जिणेच्या सर बांदपासातावन सांकळीतावन भायर येवंक काळोखाच्या आनी देवसाराच्या सक्तेतान भायर येवंक तुवें दिल्ली ती खरी सुडका आयच्या कुमसारा मरिपात बगूंक म्हाका तूं फावो कर तुज्या मणयार आसाशीन कलतेपणान वचून तिमी मारता आसतना सोम्या ही कृपा म्हाका दी आनी उपरांत तीस कृपा घेवन तेंचो बोगसवाणें घेवन हांगासर तुज्या पांयांसरचे दिमी घालच्या वेळार तुवें दिल्ली ती कृपा फळादीकपण जियोंक म्हाका आदार दी हे उकारिस्तांत आजाराच्या जेजू आमी सक्कडी ह्या घडये तुका मान करता आराधन करता आमेन आमी सक्कडी बसया भाव भयणीनो बाप पावलो फाटल्यान आसात हांव हांगासर मुखार बसता तुमी तुमच्या पुरजोतान कुमसार जावचे कुमसार जाल्या उपरांत हांगासर लागीं येयात कशें शुक्रारा दीस हांगासर थोडे फावटी आमी लागीं येता मागता त्या रितीन जेजूच्या लागीं आसून मागोवंक प्रयत्न करात कोणाक इल्लो चडीत वेळ रावूंक साद आसा तस जाल्यार आनी रावचें आनी मांडे सकारमेंताचो आशिर्वाद घेवन घरा वयचें ह्या सगळ्या कुमसारा वेळार सायलेंस आसतालें आमकां सगळ्यांक मागोवंक आदार जातालें तुमकां सगळ्यांक एक बरें कुमसार मागता थँक्यू
चरणी खर्चाक स्तुती आराधना आया बाबा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधयाळ सरपण करता नमस्कार
दिबिगाल्या सोम्यान आमकां दिल्ल्या बक्षण्या खातीर ताका अर्गां दिवया. कितें निर्धार निश्चय आमी केल्यात ते जियोंक कृपा मागया. सोम्याच्या अपार शक्तीन आनी बळान बरोवन आमच्या क्रिस्ती जिवीत संतोश भरीत करूंक ताचो आदार मागया. आनी ताच्या आशिर्वादा तयार जावन गावया येद्या व्हडा साक्रामेंताक. प्रार्थुया. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां बाचाशाची. बोडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां परवशाची. के देव देवा मोरीचे प्रसू सांग
लागी सर्या तिच्या मोगा वाढती आमकां बरवशाची मोगाळ पुत्रा सुवे आऊंक्वार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां भगीन तुझे करुणेवर आमकां आमचे दुवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.